आमी उबे आसात आसोळडा मेन जंक्शनाचेर आनी एकदम रस्त्याच्या मध्य मदीं हे फोंड आसात. डेली ह्या वटेच्यान जे लोक वयतात ते हे सगळें पळोवन कोणाचो टायर भितर पडटा, कोण उसळून शेवटून पडटा, रस्त्यार पडटा, लोक पाड पडूं अशें म्हणून फुडें वतात. ह्या रस्त्यांची जी दुरुस्ती आसा तातूंतलें बरेंपण जें आसा तें प्रत्येक जे PWDचे रस्त्याचे जे अभियंते आसात आनी तांचो स्टाफ जो आसा ताणें हें पळोवन घेवप आसता. तांच्या नदरेक जर तें येना जाल्यार ह्या रस्त्यान डेली वचपी कुडचडेंचे आमदार आनी मंत्री बाब निलेश काब्राल ताणें तरी तें ह्या अभियंत्याच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जाय आशिल्लें. ह्या रस्त्याची परिस्थिती जर आमी पळयली हांगाय जे कडेन करून दवरलेलें आसा तेवूय दिश्टी पडटा. हे सगल्यो वस्तू हे डेव्हलपमेंट जे म्हणटात हे लोकांचे लोकेगायेक उरता, ताजेर खंय तरी थाकाय जावंक जाय अशें आमकां दिसता. आयज लोकांक आमी चतुर्थी विश करपाक म्हण जेन्ना घरान घरान पावले तेन्ना थळाव्यांनी आमकां सांगलें की मुद्दाम हे प्रश्न तुमी लोकां नजरेक हाडात, सरकाराच्या नजरेक हाडात. ह्याच नजरेन हे जे कितें चलता रस्त्यांनी जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे कितें चलता पूण तातूंतल्यान काम बरें जावंक जें आसलें त्या डेव्हलपमेंटान लोकांक पडून हात पांय मोडून घेवचे न्हू अशें आमकां दिसता. ह्यो जर रस्त्याची दुरुस्ती जर पळयली जाल्यार ही दुरुस्ती बरोबर ना, ही धोक्यादायक आसा. ही ताबडतोब दुरुस्त जावची आनी फाल्यां चतुर्थी तरी सुद्दां ताबडतोब हो रस्तो दुरुस्त जावचो अशें आमकां दिसता. हो आसा आमी आसोळडा जंक्शनाचेर आमी आसात आनी हो मुखेल हांगा स्पीड ब्रेकर आसा. हे आतांच न्ही, ह्या गांवच्या थळावीक लोकांनी हांगा कितलें दूख भोगलें तें ह्या थळावी लोकांक खबर आसा. आनी ह्या लोकांची मागणी आसा की ताबडतोब हो रस्तो जो आसा तो दुरुस्त जावचो. हांगा हे इतले जे खड्डे पडलेले आसात हे सरकारान आनी जे कोण पावरान आसात तांणी हे पळोवचें. हे खड्ड्यांतल्यान स्कुटरी आनी मोटरसायकली उसळून पडटा, लोक जखमी जाता. कोण आयकतलो हे प्रश्न? ह्या संदर्भान लोक अशें पळोवन लोक अशेंच हे सगळें देवाक सोडून दितात. आनी आमच्या आतां चतुर्थी ह्या आमच्या सिजनांत आमी आसात. गणपतीन हांकां सगळ्यांक बरी बुद्ध दिल्यार पुरो, सामान्य लोकां खातीर हो सरकार वावुरल्यार पुरो. हातूंत गाडयेचे हाल जातात ते पळयात. हे दुर्लक्ष करून people are taken for granted that people will not do anything, and the MLAs and the ministers, they think they can do whatever they want. They think that people are not important. For that only the government of lies, telling lies everywhere that our roads are very very good. This is the condition of the road and people are silently suffering here. लोक हांगा आपले त्रास कोणाक सांगू एवढेच्यान कुडचडेचो आमदार आनी मंत्री बाब निलेश काब्राल डेली एवढेच्यान वयता. हे हाल पळयात. बाकीचे सरकारी अधिकारी येतात पूण ह्या आसोळडा जंक्शनाचेर ह्या रस्त्यांचे हाल पळयात. हाचेर हे रस्ते ताबडतोब दुरुस्त जावचे आनी लोकांक थाकाय मेळची.